धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ थाने हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव सल्म मारलो. पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालिएलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशे तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशे हांवय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणापर्यंत हांवें दग दिल्यात. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळेंत घाल्यात. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगाड्यांची सगळी सभास हाका साक्ष. कित्याक दामास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतली. थंय आसलेल्या क्रिस्तावांक शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसालेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लो. पूण हांव पैन करून दामास्काक लागीं पावतना सुमार 2 पराच्या वेळार एकासाने मळबार तावन व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणीक आपटालो. तवळ सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो हांव नासरेतचो जेसू जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय पूण म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें सोम्या हांवें कितें करीसय. सोम्यान म्हाका सांगलें उठ आनी दामास्कांत भितर सर. तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामास्काक पावलो. थंय आनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणे जियेतलो आनी दामास्कांतले सर्व जुदेव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हळें भावा सावला तुजी दिश्ट तुका फाटीं मेळ्ळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका फाटीं मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंतांचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलाय आनी आयकलाय तें सोमेस्त मनशांक कळीत करून तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातालोय. तर आतां तूं कित्याक घळाय करताय. उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मारिफात तुजी पातकां धुवन काड. देवाचे उतार हें. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर केस्तीचे फर्मान पडटले. सत्मंतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. देवाचे उतार हें.